गोंयच्यो लुझोफोनिया गेम्स पळोवंक वतल्यांक देशाचो तिरंगो व्हरूंक मेळचो ना। गेम्साचें आयोजन समिती आनी पुलिसांनी मेळून थारायल्ले वळेरेंत लोकांक स्टेडियमाचेर व्हरूंक मेळच्यो ना अश्यो 40 वस्तू आसात। तातूंत देशाचो बावटो, बाटल्यो, खावपाचे जिनस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू धरून हेल्मेट व्हरपाचेरय बंदी घाल्या। सोरो पियेल्ले मनशांकय स्टेडियमार घेवचे ना। जानेरान जावपी लुझोफोनिया गेम्स पळोवंक वचपी लोकांकडे देशाचे बावटे दिसपाचे नात। आपल्या देशाच्या खेळगड्यांक खेळटना चियर्स करपाक लोकांक देशाचे बावटे हाडपाक मेळचे ना। गेम्सा वेळार स्टेडियमान व्हरपाक बंदी घाल्ल्या वस्तूंत देशाचे बावटे आसात। लुझोफोनिया गेम्सान 12 देशांतले 1,500 खेळगडे वांटेकार जावपाचे आसात। हार्ड वर्क करपाक बंदी घाल्ल्या वस्तूंत नाणी, बाटल्यो, लेझर लायट, खावपाच्यो जिन्नस, हेल्मेट अश्यो 40 वयर वस्तू आसात। त्या भायर म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्यो गेम्सांनी वापरतले इन्स्ट्रुमेंटाचेर परिणाम करपाक शकता ते वस्तूंचेर बंदी घाल्या। इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटान मोबायल फोनूय येता काय ना ते मार्गदर्शक तत्वांनी स्पश्ट केल्ले ना। ही मार्गदर्शक तत्वां गोंय पुलिशेचो स्पेशल विभाग आनी लुझोफोनियाचे थळाव्या आयोजन समितीन मेळून तयार केल्यात। आंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल आनी थळाव्यो अटी मतीन धरून ह्यो गायडलायन्स तयार केल्यात। गेम्स पळोवंक वतल्यांचे उमेदीचेर हाचो कितलो परिणाम जातलो ते गेम्सा वेळारच कळटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बेतूल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी बिरेस्तारा दनपारां मोबोर दर्यावेळ नुस्तेमारी करपी 6 ट्रॉलर धरले। हे ट्रॉलर कर्नाटक मंगळूरचे गोंयचे हद्दीत ते नुस्तेमारी करताले। पुलिसांनी 43 जाणांक अटक केल्या। कुडबन नुस्तेमारी ट्रॉलर संघटनेन केल्ले कागाळी वेल्यानी कारवाय जाली। हे प्रकरणाची नुस्तेमारी खातें चवकशी करतलें। गोंया भायल्यो नुस्तेमारी बोटी गोंयचे शिमेन नुस्तेमारी करता अशी कागाळ कुडबण नुस्तेमारी ट्रॉलर संघटनेन दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांक केल्ली। बिरेस्तारा दनपारा पुलिसांनी धाड घालून ट्रॉलर जप्त केले आनी तातूंतल्या 43 कामगारांक अटक केली। ते बुल फिशिंग करताले। जप्त केल्ले नुस्तें पावणेक काडटले अशें पुलीस अधिकाऱ्यान सांगले। आमी 6 फिशिंग ट्रॉलर्स पर्टिक्युलरली ते मंगलोर कर्नाटका ते फिशिंग करता आसतना विदीन 5 किलोमिटर्स आमचे एरियेक मोबोर कोस्टा भायर आमचे एरियेक गोवन टेरिटोरियल वॉटर हितून ते फिशिंग करताले आनी टोटल 43 क्रू मेंबर्स तिंका आमी हाडल्या आनी तेच्यो बोटी अटॅच केल्या। कॅच फिश आहा ते आमी सीज करून डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट ऑलरेडी सबमीट केला आनी तिंका ते आमी सगळे हँड ओवर केला। ते मागीर ते फिश जे पेरिशेबल आसा ते ऑक्शन करतले तेंचे रुल्सा प्रमाणे करताले। म्हणल्यार ते 2 बोटी यूज करून ते बुल फिशिंग करताले आनी बुल फिशिंग करता आसतना ते कंप्लिटली सगळे फिश व्हरतात आनी ते इतके लॉस करता। लोकल फिशरमॅनाक ते सारके लॉस करता। तेंचे समज बोटी आसा जाल्यार तेंचे नेटा बिटा सगळी डॅमेज करता आनी तेंकां हेवी लॉस करता। त्या खातीर ते बुल फिशिंग कशेच पद्दतीन अलाउड ना आनी विदीन 5 किलोमिटर्स एरिया भायल्यो स्टेटीच्यो बोटी येवन आमच्या एरियेन फिशिंग करप हें टोटली बॅन केल्लें आसा आनी ते अलाउडूच ना। ट्रॉलर्स बी रिलीज करपाचें सगळें डिपेंड अपॉन एग्जिक्युटीव ऑफिसर जो फिशरी डिपार्टमेंटान अपॉयंट केल्लो आसा तेका आमची केस वयतली। आमची केस केल्या उपरांत तो हियरींग घेतलो आनी तेंकां कशे पद्दतीन तेंकां फायन घालपाची किंवा तेंची कितें एक्शन घेवपाची ती सगळे ते डिसायड करतले। आमचें काम जे तेंचें वायलेशन केलां त्या प्रमाणे तेंकां धरप आनी फिशरी डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करप। रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर। वास्को नव्या नुस्त्या बाजारा वेल्यान सध्या राजकारण सुरू जालां। नुस्तेकारांक नवे मार्केट नाका पूण आमदार कार्लोस म्हणटा सगळ्यांक विश्वासांत घेवनूच प्रकल्प बांदतात। मात प्रकल्पा खातीर पालिकेची मान्यताय घेतिल्ली ना अशें मुरगांवचे कांय नगरसेवकांचो दावो। फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं वास्को नवे नुस्त्या मार्केट बांदतात। काम चालू केलें पूण ते फुडें वचना। आतां नवे नुस्त्या मार्केट बांदपाक थळावे नुस्तेकार विरोध करतात। नुस्तेकारांनी बुधवारा पालिकेचेर मोर्चो व्हेलो। नुस्तेकारांनी आमदार आनी नगरसेवकाक वडीर काडले। बाजार आमकां जाय होच बाजार आम मोडपा दिवची ना म्हणून सांगलो तांकां। बाजार बांदपा कोणाय पयशे दिवं नाय। ल्हान ल्हान सोडून आमी येयलोली भुरग्यांक आमी हो बाजार मोडूंक दिवपा ना ताका तेसो आदला। सगळ्यांक विश्वासान घेवनच हो प्रकल्प बांदतात। वास्को शार सुदारतले जाल्यार हो प्रकल्प जाय अशें आमदार कार्लोसान स्पश्ट केलें। MCDs records are there in the council की बाबा council meeting ते तो प्लॅन अप्रूव्ह केला म्हणून एक जालें। मागीर सेकंड आयज वो लोक येयलो तो त्या लोकांक मिसगायड केला। दिस मार्केट इज रिक्वायर्ड फॉर वास्को आनी मागीर थर्डली तेंची कितें डिफिकल्टी आहाय समज तेंची डिफिकल्टी आहाय कित्याक लायक लोक कमी बसतले
तांकां लेकिन वयर आनी फ्लॅट येतली तशें कांय ना आमी तांकां एक बील कितें आमी प्रेझेंटेशन. प्रकल्पाक पालिकेची मान्यताय ना अशें नगरसेवक नॅनी डिसोजाचो दावो. नगरसेवक पास्कोल डिकोस्ता म्हणटा नुस्त्या मार्केट बांदपाक 2 फावट पयशे धाडिल्ले पूण ते खंय गेले ते कोणाकच खबर ना. पयलीं सांगलेलें की एनी प्रोजेक्ट कमिंग अप इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी परमिशन हॅज टू बी टेकन फ्रॉम द म्युनिसिपॅलिटी बट फिश मार्केटाचे घेवं ना. तुम्ही हिंगा पयशे येयलोले 2 पाटी म्युनिसिपालिटींतले पयशे बाजार बांद ते पोत ते कित्याक गेले तेजी म्हाका इन्क्वायरी जाय. रिपोर्टर दिशान परब प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.